कांयच म्हाका उणेना पांचवो चलो मेळटा थंय सोमी म्हाका विसो दिता पांचवो चलो मेळटा थंय सोमी म्हाका विसो दिता प्रशांनी तोलूत कातोय सोमी म्हाका पोरवता प्रशांनी तोलूत कातोय सोमी म्हाका पोरवता सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उणेना म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी म्हाका गोठाय दिता म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी म्हाका गोठाय दिता विशाल वाटे वयल्यान सोमी म्हाका आपोवन व्हरता विशाल वाटे वयल्यान सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उणेना हालो गांतां चलतना वायटाक हांव भियेना हालो गांतां चलतना वायटाक हांव भियेना सोमी सोगी आसतना दुस्मानाचे बेदीराना सोमी सोंगीत आसतना देवसामाक गंभीराना सोमी म्हजो गोली कांयच म्हाका उणेना 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 सोमी म्हजो गुण बो पवित्र संस्कारान हे सकाळी
तो आमचे मुखार बो पवित्र संस्कारां नाचीर आसा. संसारको नमस्कार सगळी मोहिमा ताकाच एकल्याक फावो. खरो जिवो दिव तो एकलोच खरो जिवो दिव. ताच्या पांयाशी येवन गोडी शेड्यांक चोरवाक व्हरता देखून आमी ताचीच तोच आमकां वाट दाखयता. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सुक्तीन ह्या आमच्या देवाक आमच्या सुम्याक आमची मान खोल भागावन आमी पोरनिपाट नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. ही तुझी आवय, हो तुजो पूत. आपली आवयक आमची आवय करून दिल्लो सोडवंडारो. आंकवार मारिया जेजूची आवय सदांच आमची निगा घेवन आमचे बरोबर आसा. जायत्या नांवांनी आमी तिका वळखता. वेगवेगळ्या जाग्याचेर दिश्टी पडून जेजून आपणाक दिल्लें कार्य आमचे पासत आवय जावचें कार्य ती विस्वाशीपणी आजून पाळटा. फातिमा शारांत दिश्टी पडून ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यां लागीं दिल्लो संदेश आयजूय ती आमकां दिता. प्राश्चित करून मागणें करून आपल्या पुताशी नव्या जिविताक आजून आमकां आपयता. ताच्याच सांगता, ताचेच बरोबर, ताचेच वरवीं हें आमचें जिवीत चलूं आनीक एक पावटी आमकांच ताच्या हातांत घालुया. स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली
वहाँ मुझे तू ये जगह जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी तू चलवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू ये जगह। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। स्वामी तू
आंकवार मारिया जितलेय पावटी दिसती पडटा तितलेय पावटी आपण अशी आमकां ओडून व्हरना पूण आपल्या पुताशी ओडून हाडटा सोडवण घेवंक लागीं हाडटा सोडवणेची हातयारां जावन आमची तयारी करता माई जशी तूं ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यांक दिसती पडली आमकांय भार जेजूचें दर्शन घेवंक दिसाच्या दिसा हें समजून घेवंक तूं आमकां आयज फावो कर तुजें आसणी पळोवंक समजूंक अणभवूंक हे तेंगा भुरग्यांक फावो जालें आमकां फावो जाल्लें देणें जेजूच्या पांयाशी आमी ओळखून घेवंक समजून घेवंक आनी अणभवूंक तूं आमकां फावो कर
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright, gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. You were chosen by the Father. You were chosen for the Son. You were chosen from all women, and for women, shining one. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Gentle woman, white light, morning star, so strong and bright, gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. You were chosen by the Father. You were chosen for the Son. You were chosen from all women, and for woman, shining one. Puvitramci sama, moci सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयज आमी फातिमा सायबिणीची परब मनयता. सगळ्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया करमरे पासत तशेंच तिचेच वरवीं आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयच्या मिसाची इंतेसावां
देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता वेलन्सिया डिसुजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या डॉरिस डिसुजा हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी मागता सर्वान कारापूर हांगासरल्या लोकां पासत तांचे अस्तित्व आनी तांची जमीन राखून सांबाळूंक तांकां जैत फावो जावंक आमच्या सरकारा पासत मागुया. फावो तितली जाणवाय देवाक जाय तें करूंक आपणाक जाय तें न्हू आनी परजेच्या बरेपणाक पडटा तें करूंक तांकां फावो तितलें गिन्यान दी म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळो गिचरावून फातिमा सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमकां वेळा वेळार देव आपलो संदेश दित रावता आनी एक व्हड संदेश म्हणल्यार परतून आपणाशी येवपाचो. आमी प्राचितान आनी मागण्यान आपणाशी परतून येवंक देव आमकां आपयता. फातिमा गांवांत सायबीण माय दिश्टी पडली तेन्ना होच संदेश आमकां नव्यान मेळ्ळो. पूण जायते फावटी हो संदेश आयकून घेवन आमचें मन बदलूंक आमी निबोर मनाचीं जाल्या. जायते फावटी आमी आयकूंक नासलेल्या भाशेन आनी समजूंक नासलेल्या भाशेन केलां. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बराबर म्हणुया. सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव म्हजो हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांगवाद मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुताचे आवयक आमची आवय जावच्याक तुवें विचली. संवसाराचे सोडवणे पासत प्राचिताच्या आनी मागण्याच्या थिरासणान दर दिसा फळादीकपणी क्रिस्ताचें राज विस्तारूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोनदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलुच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आटेन पोरयान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले वेगी पावलुशी येवूंक याज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू एरियोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आटेन कार्यानू, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्या धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयताना अळको नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी अळको नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितली रोचला तो देव. स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावून मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसल्याच गरजेक सांपडलोल्या भाशेन मनशाची सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आसा आनी स्वास आनी सगळो वस्तू
दिता तो तोच. आखी प्रितूम बरोवंक एकाच मनशातावन सगळ्या मनशाकूल ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक शाच कितलो काळ तोखचें तें ताणें थारायलें आनी अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाल्ले बरी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवाक अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी हिमकोतीन केल्ल्या भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी सोजमूक फावना. असल्या नेनारपणाचेर काळजाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेंच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणां नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे पावल तुजें आयकूंक सोदतांव. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटान भावार्थान वेंग मारली. हाचे मदें एरियोपागीत दियोनीस, दामारीस नांवाच्या एक बायल आनी येरां आसलीं. त्या उपरांत आटेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. जाबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैमवान. परतून म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैमवान. स्वर्गार तां सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मोलबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, ताची वाखाणणी करात. जाबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैमवान. पितुमेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुनवोर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बालकां. जाबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैमवान. ती सगळीं सर्वेस्पराची नांव वाखाणू, कित्याक ताच्या एकल्याच्याच नांव तोर व्हरतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जाबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैमवान. आपले पोरजेचे बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करता सगळे ताचे भोग. इस्रायेलाची भुरगीं तांणी वेंगेंत घेतलेली परजा. जाबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैमवान. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारुती दितलो आनी तो तुमचे सोबें सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सच शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता
तें सांगतलो आनी गॉड जें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. काळजांतलो देव मंदिरांत दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. अशें एक आमचो गोंयचो फांकी कवी म्हणटा. काळजांतलो देव जेन्ना तुवें काडून मंदिरांत दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत देवाक सांडोवपाचें काम जायतें चल्ललें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या राज्याचे मुखेली आसात तेच देवाक सांडोवपाचें काम करतात. जाल्यार बागेवन पावलू हाच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा ह्यो याददिस्ती ज्यो आसात आरियोपागा म्हणटात थंयसर आथेनान ग्रीस. थंयसर जेन्ना भोंवतालो आनी तांच्यो ह्यो याददिस्ती आसात तातूंत भोंवता आसतना वळखो नासलेल्या देवाक म्हण एक आल्तार भेटयल्लो. हो एक याददिस्ती बांदलोली ती ताणें पळयली आनी ताचे विशीं ह्या ग्रीकांक लागीं तो उलयता. आथेनकारां लागीं. आथेनकारांनू सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. म्हणटूच धर्माचे वाटेन वो भावार्थाचे वाटेन आपूण सदांच उंचल्या पावंड्यार आसात हें ग्रीक समजताले आनी तांचे लागीं उलयता आसतना वळखो नासलेल्या देवाक म्हूण भेटयल्ली वेदी आसा ताचे विशीं तो उलयता. आनी हो वळखो नासलेलो देव कोण हें सांगता. सोडवंडार जेजू जो देवान पाठयला आनी ताका तुमी ओळखूंक ना, खरेंचपणी ओळखूंक ना, ताची ओळख दिता. भाव भयणीनो, आयज आमच्या सोडवंडारा जेजू कितलीं जाणां वळखतात गाय. वो आयज कितलीं जाणां ओळखो नासतना आसात. खंयच्याय धर्माचीं जावं जायतीं जाणां आयज जेजूक वळखतात. तो संवसाराचो सोडवंडार म्हूण जायतीं जाणां धर्म पाळिनात ती पासून मानून घेतात. खुर्साचेर ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमचे सोडवणे पासत हें समजतात. आनी हेंच बागेवन पावलू ह्या लोकांक खेरीत भाशेन समजावंक सोदतालो आनी तांचे मदलीं जायतीं जाणां समजलीं. तातूंत ताणें एक सांगलां, हो देव मनशांनी बांदलेल्या मंदिरांनी रावना. मनशांनी बांदलेल्या मंदिरांची आनी याददिस्तींची ताका गरज ना. तो देव सदांच अमर देव. देख तो सोडवंडार आनी तो सोडवंडार आमी असल्या मुर्तींनी ओ याददिस्तींनी ओ मंदिरांनी बंद करून दवरूंक जायना. भाव भयणीनो, देव सदांच आमचेर आपली नदर दवरून आसा आनी आमचे बाराबर आसा अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. आनी हें आसणें देवाचें आमचे मदें सदांच हांव तुमकां शारुती पाठयतलो आनी तो तुमचे मदें सदांच आसतलो, सदांकाल आसतलो. जें कितें तो तुमकां सांगता तो म्हजे कडल्यान घेतलो आनी जें सगलें बापाचें तें म्हजें. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो, ही खबर आयज आमी आयकता, ही उतरां जेजूची आयकतात. समजूंक मातशें इल्लीशी अवघड, थोडीशी कठीण, पूण खेरीत भाशेन बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो, पवित्र त्रित्वी आमचे बराबर आसा. पवित्र त्रित्वेचें आसणें आमचे बराबर आसा हें आमकां समजूंक एक आदार. आनी हेंच समजूंक भोव पवित्र त्रित्वी आमचे बराबर आसा हेंच समजूंक आमकां आंकवार मारिया जितले पावटी दिश्टी पडटा तितले पावटी तें कळयता. आनी ताचे शिंयोंक आमची आडकोड म्हणल्यार आमचें पातक, आमचें पातकी जिवीत आसा ती एक आडकोड. देखून तें काडून उडोवपाक जाय. आनी हें पातक काडून उडयतलो जाल्यार प्राचिताची गरज, मागण्याची गरज. आमी आमच्यो चुकी मानून घेवंक, असक्ताय मानून घेवन ती सोमयाच्या पांयाशी दवरूंक गरज.
आनी जो कोण हें दवरूंक तयार आसा, जो कोण हें प्राचीत करूंक तयार आसा, जो कोण मागण्यान पवित्र त्रित्वे कडेन एक जावपाक तयार आसा, तोच सोडवण जोडटलो. आनी सोडवण दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक जाय, देखून आमी उलोवचें पडटा. ही सोडवण दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक जाय, देखून क्रिस्ती जिवीत आमी लिपोन न्हू पूण सुबेमाजार जिवपाक गरज आसा. आनी आंकवार मारिया आमकां हें करूंक शिकयता. देखून थोडीशी पॉप्युलर डिवोशन्स म्हणल्यार दुसऱ्या लोकांकूय ती मानतात तसलीं आयज सायबिणीचें देवसांव जायतो लोक करता. फकत कातोलिकूच न्हय, दुसऱ्या धर्माचींय भाव भयणां आसात तीं सायबीणमांचें देवसांव करतात. फातिमा सायबिणीचें मूड, लूड सायबिणीचें मूड, वालांकीन सायबिणीचें मूड. पूण सायबिणीचें देवसांव करतात तितलेय पावटी सायबिणीशी न्हय पूण देवाशी, जेजूशी परतून ओडून येतात. ह्या पासत जें कितें आमचे भोंवतणी चल्लां म्हणल्यार जायते पावटी आतां देवाक मंदिरान बंद करपाचें षडयंत्र जें चल्ललें आसा आनी देवाक भितर मंदिरान बंद करून दवरलो, मागीर राज मनीस चलयतलो, देवान राज चलोवप ना. पूण हें सगळें देवाच्या हातान जेन्ना आसा तेन्ना कोणाच्यान कांय करूंक जायना. कोण म्हणटा आपण हिंदू राष्ट्र बांदतलो, कोण म्हणटा मुसलमान राज बांदतलो, कोण म्हणटा क्रिस्तांव राज बांदतलो, वेगवेगळे देश थोडे पावटी उलयतात. पूण हें राष्ट्र बांदपाक आनी आपल्या देवाक राजा करपाक गरज ना. कित्याक आमकां आमचो राजा आमच्या काळजान आसा. तो राजा ऑलरेडी राजा म्हणटच तें राज बांदपाची गरज ना. तें राज बांदलेलें आसा, तें फकत आयज परगट करपाक जाय. देवाचें राज तें. आनी देखून आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना म्हणटा, तुजें राज येवं. हें मनशाचें राज न्हू, देवाचें राज. तें राज येवं, तें आसा, ऑलरेडी आसा. तें आमी बांदपाक नाका. आमी मनशांनी, असक्त मनशांनी तें बांदपाची गरज ना. तें राज आसा. कित्याक देवाचें राज तें देव आसा, देवाक आमी करूंक ना. आनी आयज जरी तर मनीस देवाक करपाक सोदता आनी लोकांक दाखोवपाक सोदता हो तुजो देव, ही तुजी हिस्ट्री, जाल्यार तातूंत जायतो खतरो आसा. जे कोण ती वाट धरून वेतात ते सांडपाचो खतरो आसा. देखून आमचो राजा तो राजाच. ताका राजा म्हणपाक कोण मुखार सोन्नाका, तो सदांच राजा. राज ताचेंच बांदलेलें आसा. कित्याक संवसाराचो मुखेली आसलो, देंवचार आसलो, ताका ताणें हारयलो. मरणाचो दूत आसलो, ताका हारयलो आनी पुनर्जिवनपणान सदांच्या सदां अमर जिवंत रावलो. आनी आमकां दिसाच्या दिसाक आमची वाट दाखोवंक हो शारोती आमकां पाठयता. तर भाव भयणीनो, आयज फातिमा सायबिणीचो आमी उगडास करता आसतना ही कृपा आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान समजूंक, जण एकल्यान ओळखून घेवंक, जण एकल्यान आमी अणभवूंक आनी आमचो अणभव आमी दुसऱ्यांकूय दिवन देवाच्या राजाचे स्थापणार व देवाच्या राजाचे परगटणार आमकां कर म्हूण देवा लागीं मागुया. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. दाखवालेन दिलान मनशाची
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात वयमय आमच्या धाकटे भवेचो विचार करपाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताचे आवयचो फातिमा सायबिणीचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आनी तुजे कृपेच्या उदारपणान आमीच तुका मानता तसलें संपूर्ण आनी सासणीक दान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीच्या परबे समयार बाग्योंत निती आंकवार मारीक नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे सावळीन तुज्या एकल्याच जोणीत पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात, बोळवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सुगंधारा तुज्या तुळसा आनी प्रौजवपणा वरवीं तुवें आमची सुरवात केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चुपसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बाग्योन बापा आनी फिलिपिनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा, सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितमोगान सोपून कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान अंतरून गेल्यान ते सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. काळजांतलो देव तुवें मंदिरान दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. ओळखो नासलेल्या देवाक म्हणून जायतीं जाणां अजून देवाक ओळखना. तांकां देवाची खरी ओळख मेळूं आनी देव आयज आमचे मदें आसा. एकामेकाच्या बऱ्या संबंदान तो आमकां मेळटा हें समजून घेवंक बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान देवाचें राज आमकां येवंक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमचे कागद कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमचे कागद कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याक म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकटो आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D25 पेज नंबर 61. D25. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासणीक सोडवणीच्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडटली आमी तुजे कृपेचे भरतेन अनंतबरीत जावं आनी देवीक जिवितान वाडत वचूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सुरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात हे मीस सोंपलें. सुत्रायदरची आयज सांजेर 5:30 वाजता 5:15 वाजता तेर्स सुरू जातलो आनी त्या उपरांत मीस रेजिना मुंदी वयर रेजिना मुंदीच्या स्टॅच्यूआ लागीं सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. सगल्यांनी तुमी येवचें. तशेंच सांत आंतोनीची त्रेजेनाची तयारी आमची सुरू जाता. कमिटी जी वेंचून काडलेली आसली तांणी फाल्यां सकाळचें मीस जाल्या उपरांत जमातीक येवचें. सगळीं जी सेंट एंटनीज कमिटी वेंचून काडलेली आसात फाल्यां सकाळीं मीस जाल्या उपरांत जमात आसतली. सगल्यांनी हाजीर जावचें. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोन जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे
कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपकेच्या वेळार सदां तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें साणूंक म्हज्या देवाक. आमीन. शाश्वत आदाराची माई नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चितायसा मध्ये तू सुदय सुदयचो पूज येसू बागून मरे देवाची माई पाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. शाश्वत आदाराची माई कृपेन बोलले सर्वेस मध्ये तू सुदय सुदयचो पूज येसू बागून मरे देवाची माई पाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. शाश्वत आदाराची माई मानमरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चितायसा मध्ये तू सुदय आनी सुदयचो पूज येसू बागून मरे देवाची माई पाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. बागून ती मारिये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माकोरचे पासून 600 देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनंती कर. सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणांचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेवंता पासत ह्या वेळार करीत भशेन मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. सोम्या म्हजे मागणें आयक. सोम्या आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर्व पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तगूं. आमीन. शेवटाक आमी गायन घेवया T26 दुसरो श्लोक T56 पेज नंबर 227 T56. तुझ्या गोपाल माई आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपाल